एक मरे एक नॅरेटिव्ह सेट जाला. हम्म. एक्टिविस्ट म्हणटा ते एक्स्टॉर्शनिस्ट म्हणटा ते. व्हॉट डू यू वॉन्ट टू से अबाउट इट? मग एक्स्टॉर्शन जाल्यार दरा मार तांकां, घाला मार भितर, प्रूव्ह करा मार तेंचे कडेन. इतली मशिनरीज आहा, सगळें आहा, आनी हांव सुद्दां आसा न्हू एक्स्टॉर्शन. हांव तुमकां पळय एक काम करुया चल, 24 hours न्हू, तुमकां हांव 2 विकाचो टायम दिता, 2 विकाचो टायम. रामा काणकोणकरान तर कोणा कडल्यान घेतला, एक्स्टॉर्शन केला, कितें केला, 2 विकाचो टायम. गट्स आसा जाल्यार एक्सपोज करा, नाजाल्यार शट युअर माउथ टील 27. शट युअर माउथ टील 27. डोंट पुट अप दीस ओपन चॅलेंज म्हणटा. मिडिया बाबतीन हांव ओपन चॅलेंज मारता की रामा काणकोणकरान कोणा कडल्यान तर एक्स्टॉर्शन केला, म्हज्या बद्दल, हा दुसऱ्याच्या बद्दल उलोवपाक शकना. रामा काणकोणकरान कोणा कडल्यान एक्स्टॉर्शन केला जाल्यार ओपनली 1 विकाचो टायम दिता. 1 विका गट्स आसा जाल्यार 1 विकाच्या भितर तुम्ही एक्सपोज करून दाखया, रामा काणकोणकराक भितर उडोवन दाखया. इफ नॉट, शट युअर माउथ. यू डू नॉट हॅव एनी प्रूफ. Speaking for yourself, right? I'm speaking for myself, and I'm also speaking for those activists who are genuine. And those people who are not taking money selflessly, they are working for the people. आणि जे लोक काम करता, समज तुमकां दिसता की बाबा तशें मनीस जाल्यार एक्सपोज करा न्हू. आय हॅव ऑल्सो हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल विथ whom I am spending time, or त्याच्या वांगडा समज तर आमच्या भितर कोण आसा त्याच्या बद्दल तर आमकां पयस रावचें पडलें तेंचे कडल्यान. सो आमकांय बरें पडटलें कोणाच्या वांगडा काम करप, कोणाच्या वांगडा पयस रावप, हें आमकांय बरें पडटलें. सो माय रिक्वेस्ट टू चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, if there is an extortion done by the activist of Goa, then please expose them.